शेताच्या जमनीचो बळी दिवन IIT नाका गोंयान पिकावळ ना घेवपी जमनीचेर हो प्रकल्प हाडचो तशेंच सरकारा कडेन आशिल्ल्या जमनीत हो प्रकल्प हाडपाक सरकार फाटीं फुडें कित्याक जाता काय असो प्रश्न काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण चलता। केंद्रात आसूं येना जाल्यार राज्यांत भाजपाचे सरकार सदा शेतकारांच्या पोटार आड येता असो आरोप अमित पाटकार हांणी पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार केलो। हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारपाक सोदता की गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी एक्वायर्ड जे जागे लायंग वेकंट अनयुटिलायज आहा पळय ते कितले आसा सरकारा कडेन। दुसरें सध्या द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ लँड विथ गव्हर्नमेंट एट केरी जो तांणी नायलॉन 66 जो एक्वायर केल्लो आणि जे 3 SEZाक लागून जे जागे पळय सरकारान जे घेतिल्ले तांचो प्रेझेंट स्टेटस कितें। तिसरो जो जागो बांबोळे युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्सान आसा अनयुटिलायज जागो ताजो स्टेटस कितें। पण त्या जाग्याचेर आनी कितें दुसरो प्रोजेक्ट येवपाचो आहा की ह्या सरकारान पयलीं सांगचें। चवथो जो जागो फार्मागुडीचेर जे सध्या IIT जे चालू आहा गेल्ली 6 वर्सां जे चालू आहा तो जो सराउंडिंग जागो जो आसा फार्मागुडीचेर त्या जाग्याचो स्टेटस पयलीं सरकारान सांगचो। पांचवो गोंयान असो खंयचोच वेकंट जागो ना जातून एग्रीकल्चर ना किंवा लोकांचे टेनेंटेड लँड आसूं असले जागे खंयच ना सरकारा कडेन। जे अनफीट फॉर शेती करपाक अनफीट आहा अशे जागे खंयच ना सरकारा कडेन। सदांच हो सरकार नवे जागे जातून लोक शेती करतात किंवा टेनेंटेड आसतले किंवा ओनरशिप आसतले ह्याच जाग्या फाटल्यान कित्याक धांवता। सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार जे प्रायम मिनिस्टर मोदीचो जो अजेंडा आसा जी हडप करपाचे आणि ताजे जे 2-3 क्रोनी कॅपिटलिस्ट ताजे जे फेवरेट आहा पळय तांकां दिवपाचे हो मुख्यमंत्री बीन ताका सपोर्ट करता। एंड आय फील that the chief minister of Goa is working on the direction of the prime minister.